देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, एक आरसो सुर्याची किरणां आमचेर फांकयता तेन्ना त्या आरशान सुर्याक फुडो करून ताच्या उजवाडान रावचें पडटा. तेच परी देवाचो उजवाड आमच्या जिवितांतल्यान फांकोवंक आमकां सगळ्या वेळार ताच्या सांगाता रावून ताचे जानवायेन आनी उजवाडान भरूंक चड गरजेचें. उत्पत्तीच्या पुस्तकान सगळीं देवाचीं भुरग्यां पातकान आनी नोस्तें जिवीत जियेतात तें पळोवन देव खूब निराशी जाल्लो आमी पळयता. असल्या वेळार देव सगळें वायट रचणेक ह्या पृथ्वीवेली नांच करूंक थाराव घेता. पूण अब्राहमाची फामिलीक तो सांबाळटा, कित्याक हो कुटुंब देव बिरांतीचो आनी प्रमाणीक कुटुंब जावन आसलोलो आनी देवाक तो मानलोलो. बऱ्या आनी देवाच्या मार्गान चलतेल्या मनशांक देव आपुरबायेन सांबाळटा. जेन्ना सोदोम आनी गोमोरा ह्या व्हडल्या राष्ट्रांचो पोजोळपणान आनी वायटान जियेतेल्या लोकांक उज्याच्या पावसान लासून काबार केल्यान तेन्ना लोटाक आनी ताचे बायलेक अब्रामाच्या सोयऱ्यांक देवान सांबाळ्ळी. निनेवेचो पातकी लोक जोनस प्रोफेताचें उतर आयकून आपलें जिवीत बदलतात आनी देवाचे कायदे प्रमाणे जियेतात तेन्ना देव तांचे चुरचुरे करून तांकां मरणांतली वाटायता. आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां ठावें जाता की ताचे शीस पवित्र आत्म्यांची देणी नासलेल्या परी जियेतात, कित्याक जेजूची उतरां आनी कर्तुवांचो अर्थ तांकां समजना. जेजू आपल्या शिसांक दर घोडेक आत्मीक वाटेन हुशार जावंक प्रयत्न करता. तो तांकां म्हणटा, दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदेसाचे फुगीवेशी चोत्राय दवरात. जेजू ताच्या शिसांक उक्तापें करता की तांची ही चाल आनी पद्दत साद्याच्या मनशाच्या जिवितान निराशीपण आनी मरण हाडटा. शिसांच्या जिविताचेर नदर मारल्यार जेजूक ताचे अशीर मनाचें आनी नेनारपणाचें जिवीत पळोवन निराशी जाता. इतली विस्मितां आनी ओचोऱ्यां पळोवन तांचो भावार्थ आनी विस्वास जेजूचेर घट जावंक ना देखून. आमच्या जिवितान आमी जेजूक जाय तो तेंप वळखता. आमी आमच्या जिवितांतले चालींत आनी कर्तुवांनी ताका साक्षी दिता काय? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.